प्रस्तावान आधुनिक समाजांत जायती अभिवृद्धी आनी बरेपण जाल्यारी मनशाक सूख दिवच्याक मनशान जायते साधन करून नव्यो वस्तू सोदून काडल्यात. पूण वास्तविकतेंत आमी पळयल्यार मनीस जायत्या समस्यांक, कश्टांक आनी दगदणेक बली जाला. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत कितें करचें, खंय धांवचें, कोणा लागीं वचचें असली सवालां मनशाक दसतात. साबार फावटी मनीस जिणीस नाका म्हणलो निर्धार करूंक पावला. आज आमी नियाळची कुर्साची वाट जैताची निशाणी. हे कुर्सा वाटे वेळी आमच्या जिणेंत, कुटुंबांत, शेजारां, वाड्यांत आनी समाजांत आमकां मेळिल्ले कश्ट आनी दगदणी जेजूक समर्पण दिवया आनी जैत व्हरूंक कुरपा मागया. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू कोणें मरणाचें फर्माण दिलें? पिलातान वा लोकान. सर्वांचे कश्ट हळू करन, पिडा गूण करन आनी पातक्यांक भोगसून सुखाचें जिवीत फावो केल्ल्या जेजूक आज लाभलेले इनाम मरणाचें फर्माण. जेजू, हांव बरें करतना हेरांनी म्हाका तिरस्कार केल्ले वेळी हांवें निराश जायनासतना रावूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदैवी मये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेच ते सावन जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. शिपायांनी शिरापाची निशाणी कशी कुरीस वावोवंक जेजूच्या कांदार दिलो. पूण जेजू जैताचो आनी बेसांवाचो निशाणी जावच्याक तो कुशेन घेता. जेजू, हेरांनी म्हाका अपमान केल्ले वेळी आनी बरें करीत वेताना विविध कुरीस शिक्षा जावन दितना हांवें सोंसणीक जावंक आनी कुरीस वावोवंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदैवी मये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरेच ते सावन जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू कुरीस वावयतना अस्कत जाता. कुरीस वावून चलचे तितली बळ ताका ना, पूण तो परत उठलो आनी चलोवंक लागलो. सोम्या, वायट संगत्यांच्या सहवासान पडटाना, पिडा, दूख, निरुद्योग म्हणल्यार कुर्सा पोंदा पडटाना, वायट सवयांचे मुठीन चीड येताना, कुटुंबांत सांद्यामध्ये दुबाव उपजाताना नव्या बरवशान उठोवंक चलोवंक कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदैवी मये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथेच ते सावन जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मरियेक जेजूची स्थिती पळोवन खंडीत जावन दूख भोगता आनी कंत जाता. देवळांत सिमियोन म्हणली उतरां तिका उगडासाक येतात तरी मरी देवाची खुशी जावं म्हणटा आनी जेजूक मिसावांत धैर्य घेता. मोगाळा जेजू, विविध संकश्टांनी आसच्या आवय बापायंक आनी भुरग्यांक तुजी काकूळ दाखय. देवाची खुशी मरिये परी सदांच जारी करूंक आनी जियोंक तांकां शिकय. सोम्या काकोत आमची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदैवी मये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. पांचवेच ते सावन सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वगोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लोकाची, पिडेस्तांची, दुबळ्यांची दया पावल्या जेजूक
आज बुजवण आनी आदार दिवंक कोणूच नात. ह्या संदर्भार सिमावन मात्र ताका कुमोक केली. काकुळदारा जेजू असहायक परिस्थितींत असलेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक आमकां तो उदर मन दी म्हूण मागता. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर. सोवेंच ते साव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या परगट जिणेंत ताणें दादल्यांक आनी स्त्रियांक समान रितीन लेखलें. जेजूची जिणी पळोवन परिवर्तन जाल्ली आनी प्रेरीत जाल्ली स्त्री वेरोनिका जेजूचेर दया पावता. समाजेक ती भियेना. जेजूचे गमान भरलेले मुखामळ ती पुसता आनी जेजूचे बेसांव घेता. मोगाळा जेजू वेरोनिका परी भावार्थान आनी धैर्यान पिडेस्तांची सेवा करूंक आनी तुजे परी स्त्रियांक आनी दादल्यांक एकच रितीच्या मनोभावान पळोवंक आदार दी. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर. सातवेस ते साव जेजू दुसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या जिणेंत ताणें भावार्थ सांबाळलो. हर एके घडये बापाची खुशी ताणें केली. पूण बापाची खुशी करतना कश्टा वयर कश्ट ताका मेळ्ळे. जेजू तें नाका म्हूण धांवलो ना. तो पडटा आनी पडटा. मोगाळा जेजू तुका आनी तुज्या शिसांक सुवर्ता खातीर कश्ट दगदणी सुकोवंक ना. त्या वेळी तुजो भावार्थ तुवें सांबाळलो. त्याच परी आमच्या जिवितांत सलवणी आमी देखतना आनी आमी पडटना उठोवन आनी भावार्थ परगटूंक तुजी दैवी कृपा आमकां लाभय. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर. आठवेंच ते साव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजू सुवार्ता परगट करतना ताका आर्थीक रितीन जायत्या स्त्रियांनी कुमोक केली. आज त्या जेजूक आकमानाचें मरण इनाम जावं लाभतना तांकां दूख भोगता. ती रडतात पूण जेजू तांकां बुजयता. काकुळदारा जेजू आमची दुकान तूं पुसून काड. तुज्या नांवान लोकांची सेवा करच्या सर्वांक आनी समर्पीत जिणी जियेतल्या सर्व क्रिस्तावांक धैर्यान भर आनी हेरांची दुकां पुसून पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर. नवेच ते साव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे कश्ट कुर्सांचे जडाय मेटांक सडटात. तो जल्मतना सुरू जाल्लें कश्ट मरणा पर्यंत सोडूनच आयलें. कुडीन अस्कत जाल्लो जेजू आतां पडटा. समाधानी आनी सस्नीक तो उठता कुरीस वावोवन मुखार वेता. सोम्या म्हज्या आवय बापयचो आनी वडिलांचो म्हाका वायट आशेतल्यांचो दुर्बळ्या आनी पिडेस्तांचो मोग करूंक म्हाका आदार दी म्हूण मागता. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर. दावेस ते साव जेजूचे आंग वस्तूर काड विणग करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजूक जल्मूंक जागो नातलो, पांघरूंक उस्तूर नातलें आनी आतां आसले रक्तान बुडलेले एक दोगलोस ओडन काडन शिपाई सोडती घालतात. असले दगदणे मदें जेजू सस्नीक जाता आनी बापाची खुशी जारी करता. मोगाळा जेजू म्हजे कुडीक आनी हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक म्हाका शिकय. आमच्या कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिरा म्हणलें समजून घेवंक आमकां विशेष कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर.
11व्या स्तेसांव जेजू कुर्सार किळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. बरें केल्ल्या आनी सडवण लाभयिल्ल्या जेजूक प्रधान याजकांनी, जुदेवांनी आनी लोकांनी सोर केलो. जेजूची वळख तांकां मेळ्ळी ना. तांच्या भावार्थाचे दोळे ताणें धांपले. संवसारी काळोखांत ते उरले. जेजूक हेरां परी तांणी अपराधी केलो आनी कुर्सार किळायलो. मोगाळा जेजू, तुज्या मुखेल्यांक कुर्सायिल्ल्यांक आमकां तूं बक्षी. ह्या फुडें तुज्या सुवार्ता प्रसार करच्या वावरांत आमी वांटेली जावंक, हेरां विशीं बरें उलोवंक आनी बऱ्या मनाची मनशां जावंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12व्या स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. जेजून मोगान आमचे खातीर कुरीस स्विकार केलो. बापाची खुशी ताणें जारी केली. नालिसायेचो कुरीस मानाचे आनी जिवनपणाचो संकेत जालो. सोम्या, कंत बेजाराय सडटना, मरणाचे बेन दिसतना, तुका साक्ष रावंक अवकाश मेळटना, कुटुंबाचे समस्ये सडटना तुज्या कुर्साक पटलून दवरूंक आदार दी. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13व्या स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. जेजून मोरयेक आमची आनी सगळ्या संवसाराची आवय जावन कुर्सामळी ओपून दिली. आतां त्याच आवयच्या उस्क्यार जेजूची निर्जीव कूड आसा. मोरये कितें बगलें ना जायत. जेजू, वायट अनवरांक बली जाल्ल्या आमच्या सर्व आवयांक आनी काजारी जोड्यांक तूं बक्षी. आधुनिकतेच्या संवसारांत मनशाच्या जिवाक आनी व्यक्तित्वाक संपूर्ण मान दिवंक आनी जीव राखोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 14व्या स्तेसांव जेजूची कूड नेकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. जेजूची संवसारी जिणी संपली आनी सर्गींच्या राजाचे पैण आराम जालें. जेजूक फोंडांत नेकेपिलो. हे वरवीं फोंडाक नवो अर्थ लाभलो. जेजूक फोंडांत दवरले वेळी सकटांक दूख भोगलें, पूण हें घडीत सर्व क्रिस्तांवांक बरवशाचें जावंक पावलें. कश्टां अनवरांत संपडले वेळी, निराशेन एकसुरपणान कश्ट येताना, तुजेर पातयणी उणी जाताना सोम्या आमकां जैतेवंत कर. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. क्रिस्त आमचे पासोत घालतो जालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, निमाण्या शुक्रारा तुवें चलयली ती कुर्सावाट, भोगिल्ले कश्ट आमी नियाळले. आमच्या जिणेंत आसलेली दुस्मानकाय, मोसर, हागे, एकसुरपण, गर्भपात, खुनी, अविश्वास असलेल्या पथकाचे संकलितान आमकां सुटका लाभय. भावार्थी जिवितांत कश्ट दगदणी येता आसतना कुर्साक आमी पळोवंक तुजेरच भरवोसो दवन क्रिस्तांव जिणेचे पैण मुखारून व्हरूंक आमकां कुमोग कर. ह्या कुर्सावाटेच्या नियाळान आमचे कुरीस मोगान बापाच्या कुशेक कल्तिमान घेवंक आमकां शिकय. अशें सर्गींचे रास आमकां फावो कर म्हण मागता. पापसेबाच्या इराद्या पासोत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडों दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचे जेसू. भगिनी मरिये देवाचे मये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या,
आपय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकळ सांगता